समोर आयल्या बलिदान कात्या काळजान धन्य तुका भेटयता ओवीस दादात आमकां नवें रचन केलां ओवीस साबेत आमकां नवें मिसाव दिलां तुज्या उपकाराक तुका पाठयता तुजी दया आमचेर देव म्हूण मागता उथाराय ककत्रेकता जिणेन तुज्या आमी भाग घेता संतोषान व्हड उल्हासान सोम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान कात्या काळजान धन्य तुका भेटयता हे मिस अर्घ जावन दिता सांत पेद्रू वडो वड्याचे फेस्त करून फाटल्या वर्सा तांकां लाभल्या आसून उपकारांक अर्घां जावन सर वाड्या घरां पेटयतात अर्घां जावन दिता चार्ल्स लोबो पवित्र काळजा वडो अर्घां जावन दैवीक काकुलटीक टेरन्स माथायस बाजोन कुरुसा वडो सान अन्ना मायेक अर्घां जावन रोशन आनी अश्विता सल्डाना कुप्पे पदाव अर्घां जावन जियान लिजा पिंटो दुबाय अर्घां जावन जॅनिस लॉरेन पिंटो दुबाय सा अन्ना मायेक अर्घां जावन लविना डिसोजा दुबाय अर्घां जावन जेराल्ड पिंटो दुबाय पयल्या काजाराच्या वर्सा अर्घां जावन दिता विल्सन आनी जॉयलिन फेर्नांडीस साम पावल वडो सियरा अंजल वासाच्या मरणाचो वर्साचो उडास काडून ताच्या आत्म्याक मीस दिता सिरिल आनी अनिथा वास लुट्स वडो जेत्रुस क्रास्ताच्या आत्म्याक मीस दिता अश्विता क्रास्ता कुप्पे पदाव आल्बर्ट सिक्वेराच्या आत्म्याक संजय सिक्वेर आनी कुटुंब सांत जुजे वडो ह्या सर्त सवां खातीर ह्या मिसा वेळार मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचेय सोबे आसो मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणात वांटिली जावं आमी सोम्याचे वेदी बवरी संगता जमल्या आयची देवस्तुती सोम्याचे मिसांव जाणा जावं आनी आमकांच समाधानाचे हातेर जावन समात्व उलो दिता देवा तावन समाधानाचो अनुभव जोडून हेरा संगी समाधानान जियोंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार मागया आज आमी सापेत्र वाड्या घरा आमच्या वाड्याचे फेस्त आचरण करता देवान आमच्या वाड्याचेर वतल्या सर बेसावां खातीर अर्घां पेटयता वाड्या पासत निस्वार्थी सेवा दिवच्या मुखेल्यांक तुज्या बेसावांनी भर वाड्याच्या हर एका संद्यांक तूं राखून व्हर म्हण ह्या योकारिस्तायक बलिदाना वेळी मागया सांत पेद्रू वड्याची तांच्या पात्रोनाक मान करून वड्याचो दीस आचरण करता आसतना तांचे खातीर आमी प्रतिरीतीन मागया क्रिस्ताक जशें सांत पेद्रून साक्षली त्यास भावर्थान आनी उर्बेन क्रिस्ताक साक सावन जियोंक आदार मागून घेवया आज भाग्यवंत थॉमास दमदत हाचे परब भारताचे पवित्र सभा प्रतिरीतीन संभ्रमता सांत थॉमास 12 अपोस्तलांपैकी एकलो सोम्याच्या स्वर्गारोहणानंतर वसा सगळ्या संवसाराक आनी शुभ वार्ता परगट करा म्हणून आदेश घेवन थॉमास पयशिल्ल्या भारताच्या त्या गांवाक तो येता लागीं 3000 महिला पयशिल्ल्या ह्या सुवातेक येवन 20 वर्सांचे मिसांव तो हांगासर करता आनी प्रतिरीतीन केरळा आनी तामिळनाडूंत ताणें ओंपलें तें बाबर्थाचें बी जायते रितीन खेरलोन व्हड जावन फळ दिवंक शकलां आज आमच्या भारतांत केरळा आनी तामिळनाडांत आजचो क्रिस्तांवचो लोक अर्ध्याचे चड वांटो भारताचो थंयसर आसा आनी बऱ्या उमेदीन थंयसरचो भावार्थ जियेवन ते आसा हे प्रभावीक पवित्र सभा जावन ते बांदून ते जियेतात आनी सगळ्या भारतांत ह्या आपोसला ते आमी
एका रितीनं संतोष पावत आसतना जे कितें ताणें मिसांवांक आमच्या भारताच्या लांब हृदय केलां तसो मिसांवाचो फळ जोडूंक आदार ह्या मिसावळ मागया. जर 3000 महिलां पयस हांगासर आयला तर आमी हांगासर लागशिल्ले आसचेस एकामेका ह्या सुवातेक साथ सावन सुवातेचे दूत सावन जिवंक ह्या संततान प्रेरण मागून घेवया. आनी हें बलिदान फावत रिती बडूंचे खातीर पातकांची दूख तरून बक्षणे मागया. हांव पातकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कन्या मनाची दोतोनाक सारून वायट हातून सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगिनी सदां सांकवार मुली सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका कृतकर, सोम्याका कृतकर, क्रिस्ताका कृतकर, क्रिस्ताका कृतकर, सोम्याका कृतकर. शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवीदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवास तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वखरता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसताय आमचे मागणे मानून घे. इत्या पवित्रातल्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा भाग्यवंत दमदुता तोमासाचे परबे दिसा हे आमचे प्रार्थना दायेन मानून घे. तुझ्या पुताचे शिकवण घेवंक आमचे काळजां उगड आनी बाबडता आड दुबाव आमचेर उपरास सातेदना थंयसो आमचो बाबड सांबाळ. अशें भाग्यवंत थोमासा बराबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें
पवित्र आत्म्याच्या एकपुणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वसा. एक दिसान तो सेजारयाक वचून पावलो. कर्नेल आपणे आपयल्याच्या सैर्या आनी लागशिल्ला इश्ट सांगता तांची वाट पळयत आसलो. पेद्रू घराच्या उबराशी पावतच कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडोन पांयां पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांवें एक मनीस. आनी कर्नेला कडेन उलयत तो भितर गेलो आनी थंय 12 जण जमो जाल्ले ताका मेळ्ळे. तांकां ताणें सांगलें, एक जुदेवान हेर जातींच्याक भेट दिवची वा तांचे सांगाता बरसोनचे ते आपले समर्थेक विरोध म्हूण तुमी जाणात. पूण कोणूच मनशाक हांवें बस्ट वा अशुद्ध म्हणचो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखोवन दिला. त्या पासून तुमी म्हाका आपोवन धाडल्या वेळार पाटी फुडें करिनासता हांव आयलां. तर तुमचे लागीं हांव विचारतां, तुमी म्हाका आपयलेलो कित्याक? कर्नेलान जाप दिली, 3 दिसां आदीं ह्याच वेळार हांव म्हज्या घरान दनपारां 3 वरां जातले त्या मागण्यार आसलो. तेदवा जळजळीत वस्त्रां न्हेसलेलो एक मनीस म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हणा लागलो, कर्नेला, देवान तुजे मागणें आयकलां आनी तुज्या दान धर्माचो ताणें उगडास दवरला. आतां जोपटाक जण धाड आनी सिमांव म्हणटा त्या पेद्रूक हापोवन हाड. दर्या सरशी वस्तीकन आसलेल्या सिमांव नांवाच्या एक सामाराच्या घरा तो विडारकन आसा. देखून हांवें तक्षण तुका आपोवंक धाडलो आनी आतां तूं आयलेलो उपकार जालो. आतां तर सोम्यान तुका फरमायता त्या प्रमाणे तूं कितें सांगताय तें सकळ आयकूंक आमी सोमेस्त देवा हुजीर हजर आसा. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या संसारार वचून शुभवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वचून शुभवार्ता प्रगट करा. सर्वेस्पराक वाखणा. सर्व लोकांनो ताच्या नावाडा सर्जन गानो. सगळ्या संसारार वचून शुभवार्ता प्रगट करा. आमचे ते बळवंत आनी धरता समोर. ससनाक विश्वासी आमचो सर्वेस्पर. सगळ्या संसारार वचून शुभवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वचून शुभवार्ता प्रगट करा. सांत पावलून एफेस घरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, हेर जातीची तुमी ह्या पुढा परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाच्या परचे सवे सा नागारीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदूतांचे आनी प्रवाद्यांच्या बुनयादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यात. जेजू क्रिस्त ह्या बांदप्याचो मुल्या पातोर ताचेर उबारून सगळे बांदाक वाडात सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदिर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदिर जायशें बांदून हाडल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार.
म्हाका पळयले देखून तो सत मानताय न्ही तो मासा पळय नासतना सत मानलेले कितले बागी हालेलुया 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 सर्वस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे असो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसम्या 12 जाणांतलो एकलो जोळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयल्या वेळार तांचे संगता नाचलेलो आमी सुम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिश्यांनी ताका सांगले पूण तोमासान तांकां जाप दिली ताच्या हातांचेर असलेले किड्यांचे गर्द हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या खडवळान म्हजे हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमनसू ना 8 दीस उतरले शिस्पर्त्यान घरा भितर आसुले तोमासी तांचे संगता आसलो दारां धांपून आसले तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो उपरांत तोमासाक ताणें सांगले तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या खडवळांत घाल बेविश्वासी जायनाका बागार सतमन तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयले देखून तूं सतमनताय न्हय पळय नासता सतमनतात ते कितले बागी देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त मोगाच्या भाव भयणीनो सांत थोमासाची परब आयच्या दिसा आमी संभ्रमता आनी प्रत्येक रितीन भारताच्या पवित्र सभेक क्रिस्तांवांक हो एक व्हड संभ्रम आनी सांगत आसा दादोसकाय असो संतोश असो दीस कित्याक थोमास भारताक आयिल्लो आपोस्तल आनी त्या तुका ताका भारताचो आपोस्तल म्हणून वोलायतात जशें अब्रामाक सर बाबडतेचो बापूय म्हूण सांगता त्याच परी भारताच्या बाबडतेचो बापूय जावन सांत थोमासाक उलो करतात आनी आयच्या दिसा ताची परब आमी करता आसतना ताच्या जुन्ये विशांत आमी थोडी समजूंची गरज हो एक गलिलियाकार रोज तेजे स्पश्ट ना तरी गोवळ्याचो वावर करतलो म्हणून थोडी संप्रदाय तो सांगतात जुदेव तो एक धैर्याधिक व्यक्ती जेजूक तो भेटता आनी जेजूचो फाटलाव तो करता आनी अखेर पर्यंत जेजू संगी तो रावता जेजूच्या स्वग्रहणा नंतर वसा सगळ्या संवसारा म्हणलो आदेश तो घेता आनी थंयच लागशिल्ल्या पर्शिया पार्थियन्स आनी मेडियन्स ह्या गांवांनी सुवार्ता परगट केल्या उपरांत पश्चिमा राष्ट्रांक तो वेता आनी थंयसर भारताचें नांव ताच्या आनी भारताचो गांव तो सोदून तो येता आनी अशें लागले की 3000 महिलांची वाट लागी 300 वयर कार्गो शिप म्हूण सांगतात खंयचे वस्तू व्हरचें आसले त्या थरवाचेर तो बसून 40 दिसांचें पयण करून भारताच्या मलाबार म्हळ्यार त्या सुवातेक तो पावता केरळांत तें आसा ताका चिन्नीमाले म्हळें नांव तें आसा आनी थंयसर तो येवन सुरवेर जेजूचें कितें ताणें आयकलें तें सुवार्ता ताच्याच रितीन तो परगडता आनी 20 वर्सांचें मिसांव फळां बरें तें मिसांव केरळांत आनी मॅड्रासांत तामिळनाडू त्या वेळार मॅड्रास म्हणटा तामिळनाडून तो करता आनी अशें फळादीकपणी तेजें मिसांव करून जायत्यो इगोर्जो तो आराम करता केरळाच्या मालाबार म्हळ्या कडेन भोंवतणी 7 इगोर्जी ताणें स्थापीत केल्या म्हळ्यार संप्रदाय स्पश्टती आसा
थोमासो आयल्या थोडे तुपा उसारतना थोडे पुरावे थंयसर आसात कितें आरामायक आनी हिब्रूचे स्क्रॉल म्हणटा ते बरयली देवाच्या उतरांची थंयसर मेळ्ळेली आसात आनी सांगता त्या वेळार उबारलो इगोजो आनी त्या वेळार फावडते लोक थंयसर आसलो आनी हेर थोडे पुरावे स्पश्ट थोमास पयल्या शतमानांतच भारताक पावलो स्पश्ट तें करता विश्वासाच्या मिसावा तो नंतर फळादीक मिसावा नंतर एक दिसाचें अवचित मरण येता थोडे ब्राह्मण सामी सांगता आनी तशेंच हेर थोडे समुहाचे फुडारी ताचे विरोध ते रावतात तो कितें नवेंच शिकयता आनी लोकांची मनां तो पयस करता म्हळ्यार त्या इराद्यान ताका एका माटयांत मागणेक आसल्या वेळार भितर ते रिगतात आनी ताका थंयसर बालयेन तोपून जिवेश मारतात आनी अशें सांत थोमास भारताक पावलो तो क्रिस्ता खातीर माटतीरपण आपरायता आनी रक्तान तो साक्ष तो दिता आनी ताचे उपरांत ताचे मरणाची रीत एका रायाच्या मुखेलपणा काल भोव संभ्रमांत मरणाची रीत करून महिला प्रमाणात ताणेंच बांदला इगर्जेन थंयसर ते निके पितात आनी थोमासाची कूड थंयसर एक रेलीक जावन ती आसली उपरांत कूड ती खाण सिरियाक ते व्हरतात सिरियांतावन इटलीच्या रोमाक ते व्हरतात आनी थंयसर परत 1600च्या त्या 16व्या शतमानांत एक बेसाय परत सांत थोमासाचे रेलीक मलाबार त्या सुवातेक तो हाडटात आनी थंयसर इगर्जेन दवरतात आनी तो जागो तो आजुनूय एक नांवाड एक यात्रेक शेत तें जावं पावलां आनी थोमासान हांगासर केल्ल्या त्या सुवातेक साक्ष जावन तें पावलां हें थोमासाचें जिणें चरित्र आमकां एका रितीन प्रेरीत करून दी जे कितें ताणें आमच्या भारताच्या घावाचेर ताणें तें हाडटे आयलें तें फळादीक जावन आज एका व्हडा रुखाबळ तें वाडलां आमी सांगीत भारतान लागीं 2% क्रिस्तांव आसा जाल्यार 60% चड केरळांत आनी तामिळनाडूंत आसात तितले मात न्ही तांची संभ्रमां तांचें आचरण आनी तांचो बाबत विशेश रितीन गुंडायेन रमलेलो तो जावन ते पावता जावं पुरो प्राचीन काळार जावं पुरो आधुनिक काळार आजुनूय केरळाचे क्रिस्तांव मास खायनात माश्टे खायनात आनी विशेश रितीन ते प्राजीत करतात ते एक निदर्शन आनी हेर जायते तांचो बाबत तितलो गुंडायेन रमला तर ताका कारण आमी सांगीत सांत थोमास ताचे जेजुतेन ताका संबंध लागशिल्लो तो आसलो देरादीक ताचे जिणी देरादीक ताची ती साल लाजरस मरण पावल्या वेळार सकड जुदेव एका रितीन जे कोण जेजूक जिवेशी मारूं सोदताले राखून रावुरले कित्याक लाजरस ताका मोगाचो खंडी जावन त्या मरणाक तो हाजर जातलो आनी ताका जिवेशी मारून तयार करता आसतना थोडे आपोस्तलांनी जेजूक असो नाकारलें आनी त्या वेळार थोमास देरान जेजू सांगा दिता आमी सोम्या संगी या आनी थंय संगी आमी मरोंक तयार जावया आनी हांव मरोंक तयार म्हणून थोमास धड सांगता आनी जेजू उपरांत 3 दिसां उपरांत थंयसर तो पावलो आनी थंयसर ताणें लाजरसा जिवन केल्लें घडीत आनी थोमासाचो तो उल्लेख आसा सोम्या संगी मरोंक आनी जीव दिवं सोम्याच त्याच वेळार तो तयार तो जाल्लो जेजू जिवन जाल्या नंतर आपोस्तल बियान सनेकलां थंयसर ते लिपोवन ते रावुरले संगीत भितर ते रावुरले आनी जेजू तांकां दिश्टी पडलो पूण थोमास त्या वेळार तांचे सांगात नातलो कित्याक तो भिकुरो तो न्हय देरादी देखून तो भायर तो आसलो हेरा आपोस्तलां बरें पियेवन थंयसर तो भितर तो नातलो आनी जेजू थंय नातल्या वेळार दिश्टी तो पडलो जांबरो थोमासाच्या निदर्शना नंतर सुमेस्तांक एक आमकां एक देख दिवच्या खातीर आनी सांगात हें लिसांव दिवच्या खातीर जांबरो देवाची ती मांडावळ आनी 8 दिसां उपरांत परत त्या जाग्यार आपोस्तलांक जेजू दिश्टी पडटना थोमास थंयसर आसलो आनी थोमासाक जेजू लागीं आपयता थोमासाचें नांव तो काडटा लागीं ये आनी म्हज्या गायांत त्या हाताच्या गायांत तुजें बोट घाल आनी खडवळांत तुजो हात घाल कित्याक 8 दिसां पयलें आपोस्तलांनी सांगल्या वेळार जेजू आमकां दिश्टी पडला म्हणल्या वेळार तशें हाताच्या गायांक हांवें बोट म्हजे हात घाला शिवाय हांव पातयो सर म्हूण सांगलें आनी जेजू थोमासाक आपयता आनी दुबाव नाका बागार पातये म्हणून ताका सांगता आनी थोमास एक आराधनाची मागणी तो करता एक वर्तें मागणें ते करता आनी सोम्याक आपणाचें समर्पण करता आनी ती उतरां जावन आसत भोव मोलादीक म्हजे सोम्या म्हजे देवा आनी अशें माय गॉड माय लॉर्ड म्हूण सांगता आनी त्या दिसा
जे कितें ताणें समर्पण ताणें केलें अखेर पर्यंत तो ताणें उरोवन तें घेतलें आनी त्या सोम्याक ताणें रक्तान साक्ष दिली आनी हें मागणें ताणें केल्लें हें आर्दान ताणें तें पयलें केल्लें तें म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या तें ताका ताणें तें भावार्थान पासारलें तोच म्हजो सोमी तोच म्हजो देव आनी तो खरोच तो जिवन जाला म्हणून भारताच्या लांबा रुंदाय ताणें परगटलें आनी तें सत आमी मानून आमी घेता आनी ही दोन गणितां जो आमच्या वंचरांत आमी आयकत आसतना त्या थोमासा तर आमकां ताचो प्रेरण लाभून दी ताच्या बाबार्थ मरिपात आमकां जर आमचो बाबार्थ जिवा जाला तोच बाबार्थ आमी जिवाळ दवरूं जाय जशें थोमास थोडे पटेन ओलावचें आसा दुबाव थोमास म्हणून आनी त्याच परी आनी कोण थोडे दुबावच्याक थोमासाचें नांव उरलें गरजेचें आसात थोमासा बरें कित्याक तूं दुबावताय म्हणून पूण तितल्यारच आमी आखेर जावं ना थोमास दुबावलो पूण सताच्या सोदनेर तो आसलो सत कितें म्हण ताका सोदूंक जाय आसलो त्या देखून दुबावलो आमी थोडे दुबाव धरता दुबावंत आमी म्हयने वर्सां पाशार करचे आसात पूण थोमास तसो न्हय दुबावलेलो तो सत सोदून काडलेलो आनी ताणें केन्ना जेजून फुडें सांगलें आसा हांव म्हज्या बापा सशी वेता आनी तुमकां एक दिसा हांव आपोवन व्हरता आनी त्या वेळार हेर आपोसल ते मावून आसल्या वेळार थोमास देरान विचारता सोम्या तूं खंय वताय तूं वेची वाट आमकां कळीत ना आनी जेजू थोमासाक आनी हेरांक सांगता हांवूच वाट हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत आनी अशें कितें ताच्या मोतीन ल्हानसो दुबाव विचारलो कितें ताका विचारूंक आसलें एका कशें एका सूक्ष्म आनी शिकच्या भुरग्या बरें शिक्षे कडेन विचारून घेता हे थोमास जेजू कडेन तक्षण तो विचारतलो आनी आपणाचो दुबाव परिहार करतलो आनी त्याच परी मोगाच्या भावपणेन धर्म म्हणटा आसतना जायते अनरिक्षीत आसा धर्म आमचो अचक जाता कित्याक जायते तसो दुबाव वता देव खंय आसा म्हळें आसा देव पुरो आमकां पळयता गे येवकरेसान देव खरोच आसा गे देवाच्या उतरान देव खरोच आमकां उलयता गे आमच्या मागणां देव खांदिता गे अशें सबार आनी सबार भावार्थाचेर अनवर आनी दुबाव येता आसतना आमी त्या दुबावानच उरो नजो आनी आमचे सगळे जिवीत त्या दुबावानच पाशार करच्या बदलाक आमी थोमासा बरें सोदना करत जाय भावार्थाची सोदना करत जाय पळय पुस्तक आमी उगडत जाय पळय तशी आमी उतरां ती वाचत जाय एकामेकाला विचार करत जाय आनी आमचो भावार्थाची चड दुबाव आमी पयस करूंक शकत जाय आनी ह्या खातीर थोमासावन आमकां सर्वांक प्रेरण आमकां दिलें भावार्थ त्याच भावार्था साक सावन जिवंक कश्ट अनवरान ते भावार्थ साडी नासतना आनी बाबार्था कदें अनवर येता आसतना धैर्यान बाबार्था कदें साक्ष दिवंक तो थोमास आमकां प्रेरण दिवन दी म्हणून मागया आयच्या पयल्या वाचपान आयकलें बरें बाबार्थ न्हय सुदेवाक बागा सोल जाती खातीर ज्या लोकां खातीर आनी जनतेला खातीर आनी थोमासान तें जारी केलें आनी दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता सांग पावलो सांगलें बरें आमकां हर एक लागी क्रिस्त श्रेश्ठ आनी क्रिस्ता खातीर जिवंक आमी सकत जाय हेच कृपा आमी मागून घेवया आमेन उबे रावया आमचो बाबार्थ त्रिएक देवा ते उसारया सतमंतान देवा सर्वपदरा बापा सगळ्यांनी तुमच्या स्तुरा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलासपता आमच्या सोम्या सबोय आत्म्यावर संभवलो अंकुआद मेता सन्मालो पोट सुदारकाक एक असले ताका क्रुसार चढलो तो मेलो आनी ताका निखेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यातलो परतो जिवंत जालो स्वर्गार चढलो सर्वपदरा देवाच्या उजव्याक बसला तेच्या जिवेन मेल्ल्याची मनसिबी करून घेतलो सतमंता पवित्र कथली पवित्र सभे भक्तांचो एकतात पालकाची भक्षणे फुडेची जिवंतपण सस्ताचे जिवीत आमेन सगळ्याच्या दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू मरिपात आनी आपोस्तलां मरिपात तुवें तुजें उतर आमच्या काळजांत तें घालाय आमचे मागणे तूं आयकताय ह्याच बरवशान आमची प्रार्थना आमी उसारता बापा तुझे पोई सभेचे मुखेली बापसाहेब बिस्त याजक आणि सर धर्मीक तुझ्या शेतान मिसां वावर करता आसतना तूं तांकां राख आनी सांबाळ तांच्या मिसावान येवचे कश्ट मोगान सोसून तुका साक्ष दिवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी लोकांमध्ये द्वेष किर्लात घालनाशे शांती समाधान आणि एकवटा खातीर जाय आसचे कानून आनी कायदे रचोवंक
तांकां गिन्यान दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक देवाच्या राजाचे वावरा खातीर माय गांव आनी देवाच्या राजाच्या वावरा खातीर माय गांव आनी स्वंत लोकांक सांडून पयशिल्ल्या गांवांनी आनी परगांवांनी अशा स मिशनरींक तूं सांबाळ आनी तुज्या सक्तीन तांचेर येवच्या स विघ्नात तांकां राख म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक तुझ्या राजा खातीर निस्वार्थी आणि सेवेच्या मनोभावान वावरूंक उर्बेस्त युवक आणि युवतींक धार्मिक बेसांचे आपोवणे फावो कर आणि कुटुंबांनी देव आपोवणे सडय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी शांती समाधानाचे कुटुंब बांदून हाडूंक तशेंच आमी सर्वांनी एकवट मायमोग आनी सोडदोडेन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आज आमी आमच्या वाड्या पासून मागता आमच्या वाड्याच्या हर एक सद्यांक तूं बेसावाणी बर पिडिस्त आनी प्रायोस्तांक तूं सवकसाय लाभय परगांवान वावर करच्या वाड्याच्या सद्यांक तृप्ती आनी समाधान लाभय आमचे ते एकवट आनी सेवे सोंसपिरेत रुपीत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक थोडोळ मौनपणे आमच्या हेर संघातरी मागया तरेतन विशेष आवर वादळा निमते जायते लुकसाण जावच्या त्या वेळार देव राखून व्हरून दी म्हणून आमी मागया सर्गीच्या बापा तुजे मुखार हाडल्यान ही आमची खालती प्रार्थना तूं स्वीकार कर सदांच आमकां जे कितें बाबा तुवें आमकां दिलाय तो फळादीक रितीन जीव आमकां फावो कर हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन हाडून आयल्या खानीक आमची दयाळ मोगाळ बापा पक्की वटरी आयल्या विगरी कानीक तुका हाडून आयल्या खानीक आमची दयाळ मोगाळ बापा पक्की वटरी आयल्या विगरी कानीक तुका वायन मुंड तुका भेटोन दिता मोकाळजाचो आसमान पिता स्वीकार कर सोम्या मागता वो तामचे कृपे बेसा वो तामचे कृपे बेसा वायन मुंड तुका भेटोन दिता मोकाळजाचो आसमान पिता स्वीकार कर सोम्या मागता वो तामचे कृपे बेसा वो तामचे कृपे बेसा सर्वस्वांचे आज भेटयता ओढानंद तुझ्या दयेन ओपून घे मोगान मानून घे बापा आमच्या सर्गीच्या सर्वस्वांचे आज भेटयता ओढानंद तुझ्या दयेन ओपून घे मोगान मानून घे बापा आमच्या सर्गीच्या वायन मुंड तुका भेटोन दिता मोकाळ
काळजांचो असमर्पिता स्वीकार कर सोम्या म्हाका वोत आमचे कुर्बे बेसांव वोत आमचे कुर्बे बेसांव वायन गुंडो तुका भेटोन दिता काळजांचो असमर्पिता स्वीकार कर सोम्या म्हाका वोत आमचे कुर्बे बेसांव वोत आमचे कुर्बे बेसांव काळजांचो असमर्पिता स्वीकार कर सोम्या म्हाका वोत आमचे कुर्बे बेसांव वोत आमचे कुर्बे बेसांव भाव भयणीनो हे आमचे बलिदान सर पदवीधरा देवा बापाक मानता तसले जावं दी म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमचे नक्क पयसुबेच्या देवाक सुरेस्फल मानून घेव सुरेस्परा आमचे देवा तुवें सुदिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मता भाग्यवंत थोमासा पुरी जेजू आमचो देव म्हूण वळखून तुका दिनवस्ता आमची भेटवणी मानून घे आनी सर दुबावांचे जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जिवंक आमकां करपा दी आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्याही सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारथाव सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्राचे कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सगळी शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्मताच्या बुन्यादीर तिरांनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सगळ्यांच्या धडभर सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगळे तुका जय ओ सगळे तुका जय ओ सगळे तुका जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय ओ सगळे तुका जय ओ सगळे तुका जय ओ सगळे तुका जय ओ सगळे तुका जय
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही धेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समाजाचो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कसमरण सुसंकुबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाजून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काळस घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस मनशा पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavorto so good pergodovia Jesu melo Jesu jivan zala Jesu novyane tala Jesu melo Jesu jivan zala Jesu novyane tala बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून तुका दिनवसता आनी जेजूची कुडान रगत सवतरी आमा सुमेस सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एक कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता सरस्परा सगळे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरवो धरून मेल्यांक त्या आमच्या भावा भयणींची खापळ कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस सांग तुजें पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सर्वांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाची मय संगती भजवंत जुजे दिसोपोती भाग्यवान धनभुतां सांत पेद्रू आनी सर खाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तीच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन जेजून आमच्या सोम्यान आमकां आमच्या बापा लागीं मागोवंक शिकयलां ताणें शिकयलेलें मागणें हें भक्तीपणी आमी करुया आमच्या बापा सुगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसभर ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान बुडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले पिडेंतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान आत्रेतल्या आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक जोडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धोम तांबळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांच्यो न्हय पूण ह्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर भुरग्यांचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तांकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ
तोंची येताय अंदा सोडसल येताय ससनच्या ससनाक आमेन. सुम्याचे शांत सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले हो जावन आसा जेजू ख्रिस्त ताच्या आपोस्तलांक सुवार्ता प्रकट करूंक धाडलेलो तो देवा शेळी संवसाराची पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर सुभागी.
देवा आमचे बापा पळय नासतना बाबर्थ धरतात ते सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरलां. आमी घेतला त्या क्रिस्त पसदांत आमचे पसत मरून पुना जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवल्यांत म्हूण बाबर्थान वळखून आमी तुका दिनमस्तांव. बाजेवंत थोमासाचे विनवणेन आमचे दिसपट्टे जिणेंत आमचो बाबर्थ खरो म्हूण करनानी दाखोवं आमकां बोल दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मोठवें आराधन आसतलें सोडून देवी घालचें आराधनाचें गीत. म्हजे खातीर राखून आसच्या जेजू हांव तुजो मोग करता आराधन करता आनी सर तुज्या उपकारा खातीर अर्गां दिता. हो थोडो वेळ तुजे संगताक वचूंक आशेता. ह्या ल्हानशा उंड्याच्या रुपाकार लिपोन आसच्या स्वादीक जेजू म्हज्या राया हांव तुका नमस्कार करता. हो तुजी आशिर्वादा आमचेर सकड आमची पातकां बक्षी आनी सर्गींची वाट दाखय. पाताक आदान तुजे ताण पयस सरूंक केदीकच आमकां निर्मी नाका. आमकां सर्वांक विघ्ना अणवारांतले राखून व्हर. सुमेस्तांनी बसचें. तुमची जबाब अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू कुसा मुखांत आमकां जैत आनी सोडून लाभयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू पयत आत्म्याच्या कृपेन आमकां नेटयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू तुज्या पयत उतरां मारिफात नवें जिवीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू मुरये मुखां तुजे सशीन येवची वाट दाखयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू आमच्या जिवितांत भावार्थाचे देणे फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू आमकां सर पिडे शिडेंतले राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू बरें फिरगस कुटाम आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू. आतां आमी अर्गां गीत गावया. Sărea mucea ca să
तुझो बावडो बोला वडा आनंद अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा सगळी दडबार साडून संवसाराक आयलोय देखून अर्गा तुका सोमिया अर्गा तुका सोमिया अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा तीन वर्षी मोन म्हजे मुखार तुजो वावडून बोला वडा आनंद अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा आता एक घडी मौन रावून आमचे उणेपण आमी वळखून घेवया. तुमची सवाक बोगोस म्हाका येसुम्या बोगोस म्हाका येसुम्या देवाच्या निपेल्याच्या मोगा विरोध केल्ल्या सर पदका खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या सक्रामेंतान तुका फावो मान दिनातल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या हेरा विशीं वायट चिंतिल्ल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या कुटुंबाच्या संध्या संगी आनी शेजाऱ्या संगी रागान रावुल्ल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या हेरांच्या पदका कारण जाल्ल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या तुमसराच्या सक्रामेंतांतय निर्लक्ष दाखयल्ल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या देवान दिल्ली तेणी पेल्याच्या बऱ्यापणाक वापारिनातल्या खातीर बोगोस म्हाका येसुम्या आतां आमी आमच्यो विनवण्यो उसारया. तुमची जबाब तुजे लागीं मागता आयक आमकां तुजे लागीं मागता आयक आमकां पयस सभा सोलोन वरच्या पाप साहेबाक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता तुजे लागीं मागता आयक आमकां राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांक सेवेच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता तुजे लागीं मागता आयक आमकां सर आमच्या पिडेस भाव भयणीक बरी भलायकी दी म्हूण मागता तुजे लागीं मागता आयक आमकां आमच्या सर बुद्ध्यांक जनवयेन बर म्हूण मागता तुजे लागीं मागता आयक आमकां आमच्या युवाजनाक वायट सवयातावन राख म्हूण मागता तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आतां आमी येद्या व्हड्या सक्रामेंता म्हणलें गीत गावन जेजूचे आशिर्वाद घेवया. येद्या व्हड्या सक्रामेंत सत्संगनामान करुया पुर्विल्ल्या रूपा बदल्या नव्यो रिती आदाया सलवोल वेशा असत वेश्या बावळताचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पुत्र उल्हासाने स्तुती जाव पदवी महिमा सजना सजना एका ताळ्यात हसीत तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी गावठ प्राप्तुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सोडा सुवे आमकां सोडलाय तुझे सोडून सफळ सदांस आमचे ते आम्ही बघी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पोयत मिस्तरांक आम्ही मान करू आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आणि रास करताय ससनाच्या ससना आमेन.
मोबट आमचो जळोन उजवाड आमचो फांकोन दैरान आमी बरोवन परगट्या क्रिस्तांव शांती पासून वावरूं नीती पासून झुजूं संतोष सगळ्यान हाडून जाव्या सासमोगा जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कुरपेन सर आमी आसो जियेशीं कर सदांकाळ जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कुरपेन सर आमी आसो जियेशीं कर सदांकाळ भगवंती अन्ना मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरया आशीर्वाद देव आमकां भगवान कुसाचे कृपेन बरम काम चितवा आमच्या आसमांतले बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन